आणि ते नोट आसलो द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हे बिल अजून पेंडिंग आसा, अजून पर्यंत जावना. जेन्ना बीजेपीचे सगळ्यांनी पेडे वाटले, घोषणा केल्यो, इलेक्शनाची कॅम्पेन जाली, पण अजून पर्यंत जो सीएम आमचो आसा त्यांचो सामाजिक जो नाते आसा आणि भावनीक नाते आसा, माझो क्लियर प्रश्न आसा की हे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी इन स्टेट गोवा असेंब्ली, सो हे केन्ना पर्यंत जातले हो सिंपल आमचो प्रश्न आसा आणि केन्ना पर्यंत करून काडटले. त्या 70 त्यांच्या जे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो आणि आता उरलेलो प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आता ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवप ही शेवटची मागणी एकूच जी आसा ती पेंडिंग उरलेली. ह्याच हावजान बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी तो ठराव हाडलो आणि ह्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांनी इन्क्लुडिंग अपोजिशन, कारण खंयचोय ठराव आणि पास करतलो जर आसत जाल्यार अपोजिशनाची तितकीच गरज आसता. ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रांतले तांकांय दिले. स्पीकर सर, हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव, हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही, हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले, कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बिल येता काय म्हणून. स्पीकर सर, नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आणि ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारखे खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जाले ना. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जाले आणि परत इंट्रोड्यूस जाता आसतना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो, काँग्रेसीन विरोध करचे. आमचे तर म्हणणे असले की 27 रिजर्वेशन लागू करचे, पण आता आम्ही परतूय रिक्वेस्ट केला की परतूय बी हे बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस करून पास करचे आणि जाता तितके बेगीन जे रिजर्वेशन